माझे नाव रजत नाईक, वाईल्ड लाईफ रेस्क्यूअर कामां आसा 5 वर्सां जालीं. 5 वर्सां. सर हांव साहिल गांवकर, हांव काणकोण रेंजीक रेस्क्यूअर आसा आनी हांव जॉइन जाल्यार 4 months 4 म्हयने जाले. हय. जोसेफ पॉल फ्रॉम कुंकोलीम, वाईल्ड लाईफ रेस्क्यूअर पाडी रेंज. पाडी रेंज. किती वर्सां जालीं? 7 years. 7 years. आणि सॅलरी किती वाईल्ड लाईफ रेस्क्यूअर? 544. So monthly you get about 14,000. कमलाकांत कुट्टीकर, बुजगांव, नर्सरीन आसता 8 वर्सां. 8 वर्सां. नर्सरी सेम पगार 544. 405. प्रकाश गांवकर, शिरोड्या रावंड आसा 3 वर्सां. 3 वर्सां. सुभाष गांवकर, शिरोडा 4 वर्सां. म्हणजे दिप्तेश गांवकर सर, हांव नेत्राळे वायल्ड लायफ सँच्युरी 7 वर्सां जालीं. तुमचो? नेत्राळे वायल्ड लायफ सँच्युरी. नेत्रावली. किती वर्सां? 7 years. वर्किंग एज ऑफिस डिपार्टमेंट. ऑफिस डिपार्टमेंट. सो 500 आणि 544. 540. आज एक दिसाची ऑलमोस्ट जस्ट 1 day असेंब्ली अनाउंस केली आहे. लोक हुंय सन ऑलरेडी आज आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी बाणाल्यांत येवपा लागल्या तांगे इश्यूज घेवन. पूण ते इश्यूज मांडपाक एक दिसात हे सगळे इश्यूज जावपाक बरें डिफिकल्ट आहा. आज आमच्या बारा तुमी चयल्या सुमार एक 15-20 जाण डेली वेज वर्कर्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. विश्वजीत राणेगेलो डिपार्टमेंट, ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सुमार 811 जे आमकडे एक LAQ आहा ते LAQ प्रमाणे 811 डेली वेजीस वर्कर आहा. आनी तातूंतली थोडी जाण आयिल्ली आहा. एक 2022 इलेक्शन टायमाक सरकारान BJP सरकारान सांगलेलें की आमी तुका टेम्पररी स्टेटस दितले म्हणून. इलेक्शन जालें, काम जालें, हो इज मेलो. आतां 2027 इलेक्शना पयले असलीच गजाल जातल्यो जे भाशेन MMCक सांगलां. सो म्हाका दिसता हुंय काय हो सरकार खूब लोकांक दुखयता आहा. आज एक ग्रॅज्युएट आनी ग्रॅज्युएशना वयर पोस्ट ग्रॅज्युएट केल्लो भुरगो इज वर्किंग फॉर डेली वेजीस फॉर 544 rupees and managing the offices of the forest department. जो रेस्क्यूअर भुरगो आहा हांगा रेस्क्यूअर आहा फ्रॉम सत्तरी, फ्रॉम वाळपय, फ्रॉम काणकोण सोन येयल्लो आहा, हांगा उसगांव सोन येयल्लो, पोंडा सोन, नेत्रावली सोन आनी केपें सोन हांगा हे जे सगळे डेली वेजीस स्टाफ रिप्रेझेंटेशन घेवन येयल्ले आहा. 405 rupees डेली वेजीस फॉर रेस्क्यूअर. सोरोप येयलो जाल्यार आमी कॉल करता कोणाकूय रेस्क्यूअराक, ते रेस्क्यूअराक गेले पगार 405 रुपया. आनी तेगे वर्किंग आवर्स तो 405 रुपया आर ओनली वर्किंग आवर्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. आमी रातचे केन्ना फोन मारता रेस्क्यूअराक आनी तो रेस्क्यूअर बाबरो येता रातचो, बायक घेवन येता. तेक ते बायका पेट्रोली पयशे ना, तेक येवपा इन्शुरन्स ना आनी तेका रातचे येवपाचो तो ओवरटायम तेका मेळना. आज गोंयभर लोकांक हांव अपील करता, केन्ना कोणे रेस्क्यूअरान ना म्हणना आनी ना म्हूण आमी तेका केन्ना एक बक्षीस दिवपाक आमी सोदिना, कित्याक आमकां दिसता तांकां पगार मेळटा. सो ही मेसेज क्लियर, जे कोण रेस्क्यूअर येता रातचे, केन्ना वाघ आयलो म्हूण येता, केन्ना सोरोप आयलो म्हूण येता, हांकां ते कवर्ड नाय रातचे येवपाक. इट इज नॉट देयर ड्युटी, दे आर कमिंग ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड. आनी असले भुरगे आज आमचे बराबर आहा. सरकार म्हाका दिसता आज कॉमन मनशाक आम आदमी पार्टीक ना. आम आदमी पार्टी जी आज आहा ती पार्टी आम लोकां पासत आसा, इज देयर फॉर अ कॉमन मॅन. आमच्या वांगडा थोडे स्टाफ आहा ते तामगेले इश्यूज मुखार घातले, एक अवेरनेस कसो ताकी इट रिचीज द डिपार्टमेंट सो दॅट डिपार्टमेंट कॅन हेल्प देम. गुड इवनिंग. आमी आयज फूल सगळे डिपार्टमेंटाचे डेली वेजीसा वतीन हांगा आयिल्लीं आसा आनी आमची फक्त इतलेच एक सरकारा कडेन मागणी आसा की आमकां निदान एक टेम्पररी स्टेटस तरी दिवचें, कित्याक आमी डेली वेजीस म्हणून 5 वर्सां ते आयज 18 वर्सां पर्यंत सगळीं काम करता, 10,000 सॅलरी घेता. सो तितून कांय जायना. कोणाचे मेडिकल एक्सपेन्सीस आसता, ट्रॅव्हलिंग आसता, म्हारगाय वाडत आसता आनी आमी एक टेम्पररी स्टेटस तरी सद्या दिवचें अशी आमची मागणी आसा. आमी 544 rupees पर डे घेता. ग्रॅज्युएट आसूं
10th असू 12th असू आणि बावडे रेस्क्युअर्स जावं बाकीचे जे फील्ड स्टाफ आसा ते 405 रुपयान काम करता. सो आमची खरेंच सरकारा कडेन मागणी आसा की आमकां एक टेम्पररी स्टेटस दिवचे अशी. 2019 आमची सॅलरी रेज जाल्ली 544. टील डेट अजून कांयच वाडलेली ना सॅलरी. ह्या सॅलरीन कांयच जायना. एबसेंट आहा ते दिसा सॅलरी कट करता. वयल्यान पेड हॉलिडेज थोड्यो आहा त्यो आमकां पे करिना. सो एक सरकारा कडेन ही मागणी आहा की एटलिस्ट TSL स्टेटस जर दिवपाक जायना जाल्यार आमची सॅलरी तरी रेज करची. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे लास्ट टायम न्यूजपेपर कटींग आहा पर डे 1034-35 रुपीज ती तरी सॅलरी आमकां पर डे दिवची अशी म्हाजी मागणी आहा. हांव फॉरेस्टान रेस्क्युअर म्हणून काम करता. जे स्नेक रेस्क्यू आसा जावं वायल्ड एनिमल आहा ते रेस्क्यू करपाचें हे सगळें काम आमचें. हे जर रेस्क्यू करतना आमकां कितें इन्सिडंट जालो कितें इंजरी जाली जाल्यार आमच्या खातीर हेल्थ इन्शुरन्स ना, कितें बेनिफीट ना. सो गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हेजेर आमचें लक्ष घालचें. इवन आमी डिपार्टमेंटाचे हायर ऑथॉरिटीज आहा ताका रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां इन्शुरन्स दिवचो म्हणून, पूण आजून तेजेरूय कितें आवाज जावंक ना. सर असेंब्ली एकूच दिसाचो आसा आनी असले लोक येत रावले आनी येतले अशें आसा. सो कशें तुमी हें करतले? आतां म्हाका सदां प्रत्येक गांवांनी वचून असली अवेरनेस करपाक गरज आसा. जोरी तरी 70 सावन आनी वाळपय सावन जोरी तरी आज लोक एजिटेट जावन त्रासान जियेता विथ द एश्युरन्स होप इज द ओनली हे. आनी होप जरी तरी हे सरकारा कडेन ना देन आम आदमी पार्टी इज द ओनली होप फॉर गोवा. आमी आज सगळ्यांक न्हू नॉट ओनली फॉर दीस डेली वेजीस वर्कर, जितले कॉन्ट्रॅक्च्युअल वर्कर्स आहा डेली वेजीस वर्कर्स अक्रॉस गोवा इन ऑल गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स, आमी तुमकां एक होप दिता की गिव अस एन ऑपॉर्च्युनिटी इन 2027. आमी जे भाशेन पंजाबान आनी दिल्लीन कॉन्ट्रॅक्ट जे आहा ते परमनंट केला ते भाशेन आमी वावरूतले तुमचे पासत. ही बाबडी आतां 500 पगार घेवन दे आर टॉकिंग अबाउट टेम्पररी स्टेटस. तांकां परमनंट करपाक सांगपाकूय भंय दिसता. 2012 लास्ट टेम्पररी स्टेटस दिल्लो. मीन्स डेली वेजीस टू टेम्पररी स्टेटस वॉज लास्ट गिवन इन 2012. एज पर 3rd of August 2023 एक LAQ रिप्लाय दिल्लो आमगेलो श्री दिगंबर कामतीक. सो हे LAQ रिप्लाया प्रमाणे 2012 लास्ट दिल्लो आनी जे भाशेन तेमी सांगलां ते काम करता. इट इज अ व्हेरी डेंजरस जॉब, डेली वेजीस जॉब, बट वर्किंग फॉर द गव्हर्मेंट, बट देर इज नो इन्शुरन्स फॉर देअर जॉब. हालीं कितेंय जालें जाल्यार ताका इन्शुरन्स ना. सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी गियर्स म्हणटा ते प्रोसिजरूच ना तांकां. लीव, मॅटर्निटी लीव ना दितना तांकां लीव जाय जाल्यार लीव ना, बिकॉज लीव इज नॉट एप्लिकेबल. यू आर ऑन डेली वेजीस, लीव कितकोन दितलो. मागीर एश्युअर्ड डेट ऑफ पेमेंट ना. पगार 20 तारखे पडटा, 25 तारखे पडटा, 30 तारखे पडटा, केन्ना पडटा तेजे एश्युरन्स ना. 2022 इलेक्शन जावन गेले, BJP सरकाराक निवडून हाडलो, परत आनी 2027 इलेक्शन येतले, 2026 MMC इलेक्शन येतले. जे भाशेन तांकां कॅरेट दिला तेच भाशेन MMCकूय आतां कॅरेट दिल्लो आसा. जे जितले MMC स्टाफ आहा तेमी आज हे एश्युरन्स घेवचे मुगे बिफोर द इलेक्शन. यू हॅव टू मेक शुअर यू गेट युअर डिमांड्स डन फ्रॉम दीस गव्हर्मेंट.